दीस आयतार जुलैची 27 तारीख 2025. साध्या काळाचो 17वो आयतार. पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 18 वळ 20 तावन 32 पर्यंत. त्या दिसांनी सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाल्या. तांचें पातक खरेंच भोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळ पडटात की ना म्हूण पळयतलो. हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाचे वाटेर गेले. पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सर्वेस्परा सरशीं वचून विचारी लागलो, खोट्या सांगता नितीवंताचोय तूं नाश करताय? चिंतया, शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय आनी तांतूं आशिल्ल्या 50 नितीवंतांक लागून तूं वाटावचो नाय? अशें केदेंच करिनाका. कित्याक खोट्या सांगता नितीवंतांक जिवेशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखल्या परी जाता. अशें केदेंच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मनसुबेदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जाय न्ही. सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शहरांत 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलों. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंतया, 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय? ताणें म्हळें, ना. थंय 45 नितीवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना. अब्राहमान परतें म्हळें, चिंतया, थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव तांचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्राहमान म्हळें, परतून म्हज्या सर्वेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतलां. थंय 20 मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्राहमान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाण एक पोटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार? ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 138 1 तावन 2 2 तावन 3 6 तावन 7 आनी 7 तावन 8. श्लोक. तुका उलो मारिल्ल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाजतां. तुज्या दुता मुखार तुजें कीर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता. श्लोक. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी. सप्टेंबरास व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची होगळी जाता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले. म्हजें काळीज घट्ट करून म्हाका धैर्यान भरलोय. श्लोक. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा. तुज्या हातांची कृत्यां तूं विसरनाका. श्लोक.
तुका उलो मारलेला वेळार तुवें म्हाका कान दिले सर्वेस्परा. दुसरें वाचप सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 12 तावन 14 पर्यंत. भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त संगता तुमकां निकेपिल्ल्यान मात्र न्ही, ताचे सोवें तुमकां जिवंती उठयल्यांत. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरल्या विश्वासा वरवीं तुमचें तें हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुनत करूंक नातिल्ले कुडीन जियोन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर तुमचे अपराध ताणें तुमकां बोगसिल्यात. कायद्या सरी आमचे विरोध आशिल्ल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें खुर्सार खिळावन नास केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हूण तुमी उलो मारेशें करता. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वळ 1 तावन 13 पर्यंत. एक फावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें, सुम्या, जू हांवन आपल्या शिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी भोगशिता तशें आमचीं पातकां भोगशी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उसने दी. पळयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट हांव चित्तामगेर येवन पावला. ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका. दाराक खीळ घालन जाल्या. म्हजीं भुरगीं म्हजे पासलेन न्हिदल्यांत. आतां उठून तुका कांयच दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टा खातीर पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासतना ताणें विसारलेले खातीर पुणीय उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विसू दीत. खोटें जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्या कितल्या व्हड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून शिकयल्लें तें भोव अर्थाभरीत मागणें आमच्या दिसपडट्या मागण्या जिवितांत अनुकरण करूंक, तशेंच देवा आनी पेल्या मदें कशें सळावळें जियेवयेत म्हूण शिकयता. जेजू आनी ताच्या बापा मदें कितलो गूंड मोग आसलो म्हणून आमी सुवार्थेंत वाचता. असलोच तो संबंद शिसांक जाय आसलो. त्या खातीर शिसां मदलो एकलो जेजू कडेन बापा कडेन कशें मागयेत आनी
तांकांय मागोवंक शिकय म्हूण विनंती करता. हें सवाल जेजूक पसंद जाता आनी तो अशें म्हणटा, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं. हो संवाद एका रितीन भुरग्यां आनी वडिलां मदें आसचो गूंड संबंद प्रगट करता. पापा बेनेडिक्ट 16वो आमच्या बापा मागण्या विशीं उल्लेख करून अशें सांगता, आमच्या बापा मागणें जेजूचें वैयक्तीक मागणें म्हणून लोक समजता. देखून तें मागणें आपल्या शिसासांगाता वांटून घेता. त्रिएक देवा मदें आसचो मोगाचो संबंद आनी तें संभाशण भितर आपोवन उरता. आनी एक रितीन सांगचें तर आमची दुर्बळकाय बापा समोर उबारूंक जेजू कशी व्हरता. जेजून शिकयलेलें मागणें 2 उतरांनी गुंतलां. आमचो बाप हो क्रिस्तांव मागण्याचो सारांश. हर एका मिसा वेळार क्रिस्त प्रसादांत जेजूक सेवताना तो ताच्या बापाचो मोग आमकां दाखयता. मिसा उपरांत देवाचो आनी पेल्याचो मोग घट करच्याक आमकां धाडटा. केन्ना आमी हेरांची पदकां भोगसूंक तयार आसां तवळ आमचो बाप आमचीं पदकां भोगसितलो म्हणलें सत मनांत दवरया. हें मागणें आमचे साल समकणेक आदार जावं.